नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या ह्या खाशेल्या चर्चासत्रांत तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. जायते फावट आमी टीव्हीचेर पळयतात की मनशांक जावपी दुयेंसां, मनशांक लागपी फर्स्ट एड ह्या विशयाचेर जायते फावट मिडियाचेर जावं टीव्हीचेर जावं सोशल मिडियाचेर डिस्कशनां जातात. पूण मुखे प्राणी जी ल्हान जनावरां आसात जांकां आमी पोसतात घरान, सुणी, माजरां, हांकां जेन्नाय कसल्याय तरेचे दुयेंस जाता वा ती बरी ना जातात जाल्यार कितें करप हो विचार करून जे पेट पेरंट्स आसात तांची धांवपळ सुरू जाता. ताका कारणूय तशेंच आसा कारण गोंया भितर जनावरांचे दोतोर आसात तांची संख्या तशी पळोवंक गेल्यार खुबूच कमी आसा. अशा वेळार जर आमच्या घरांतलें माजर किंवा सुणें बरें ना जालें जाल्यार आमी आमकां दिसता ते उपाय तांचे खातीर करतात. पूण जायते फावट ते उपायाचो दुश्परिणाम लेगीत जावपाक शकतात. हीच गरज लक्षांत घेवन आमी आज हे खाशेले चर्चासत्र हांगा त्या लोकां खातीर आयोजीत केलां जांच्या घरान सुणी आसा, माजरां आसात वा जी रस्त्या वयल्या सुण्यांक माजरांक जेवण घालतात, तांची काळजी घेतात अशां खातीर हे चर्चासत्र उपयोगाचें ठरतलें अशें आमकां दिसता. आज ह्या चर्चासत्रांत आमचे मदीं उपस्थित आसात डॉक्टर हनील डिसोजा. येवकार दोतोर. थँक्यू. डॉक्टर हनील डिसोजा हे वेटनरी फिजिशियन म्हणून काम पळयतात. पणजे तांचो राबितो आसा. जायते कडेन ते होम विजिटूय करतात आनी जायते फावट ते अशा वेळार जेन्ना लोकांक कितें प्रॉब्लम जाता तांच्या सुण्यांक वा माजरांक लागून तेन्ना डॉक्टर हनील डिसोजा तांची काळजी घेतात वा तांकां फोना वयल्यान कन्सल्ट करतात. परत एकदां येवकार दोतोर. दोतोर, म्हाका सांगा की आमी घरा कडेन आमच्या स्वता खातीर मनशां खातीर फर्स्ट एड कीट आसता. पूण जर घरान आमी जनावरां पोसल्या, माजर जावं सुणें जावं जाल्यार तांच्या खातीर फर्स्ट एड कीट आसपाक जाय आनी आसली सुद्दां जाल्यार तातूंत कितें कितें आसूंक जाय? येस मॅम. सो खूब इम्पॉर्टंट असतात की आमचे कडेन एक घरा ऑलवेज एक फुल्ली स्टॉक्ड किट आसपाक जाय, फर्स्ट एड कीट स्पेशली पेट्सां खातीर. मोस्टली सगळे जे आमचे मनशांच्या किटान आसता व्हेरी सिमिलर थिंग्स. तशेंच इफ खंयचेय तुमी एक कंटेनर घेवन एअर टायट कंटेनर भशेन घेवन तातूंत तुमकां गॉज रोल्स, गॉज पॅड्स, अशें कितें ब्लिडींग नाल्यार कट्स, वुंड्स जाले तांचे खातीर डिसइन्फेक्टंट सोल्युशन्स जशें की बेटाडीन जालें, आयोडीन सोल्युशन जाली, मागीर सलायन, एक स्टरायल सलायनाची बॉटल धाकटी 100 ml तशें दवरूं येता तुमकां. आनी इन्स्ट्रुमेंट्स थोडे दवरूं शकता जशें लायक थर्मोमिटर, व्हेरी इम्पॉर्टंट. फ्लेक्सिबल हेड नेक थर्मोमिटर आसलो जाल्यार बरो पडटा फॉर एनिमल्स. डिजिटल इज ऑल्सो मोर प्रेफरेबल. मागीर सिजर्स, कितें बँडेज कट करपाक जाय इन अ पर्टिक्युलर शेप. ट्विझर्स दवरूं शकता. कितें फॉरेन बॉडी कसले तरी तोपले नाजाल्यार मॅगेट वुंड्साचे केसीसान आमी पळयता तांकां काडपाक हेल्प करता. येस, किडे पडले जाल्यार तांकां काडपाक हेल्प करतात. एक पी पॅड म्हणून एक मेळटा, अब्जॉर्बंट मॅट मेळटा, तो एक फोल्ड करून दवरूं शकता भितर. आनी स्टरायल कंटेनर, खंयच्याय फार्मसीन तुमकां अशें युरीन कलेक्शन नाल्यार सॅम्पल कलेक्शनाक स्टरायल कंटेनर मेळटा, ते दवरूं येता. केन्नाय घरा कडेन कितें अबनॉर्मल डिस्चार्जीस आयले अशें ते कलेक्ट करपाक मेळटा वेट्साक दिवपा खातीर टेस्टिंगाक तसले. आनी ग्लव्स, टेप. सो दॅट म्हणजे बेसिकली मनशां खातीर जे आसता तशें टायपूच. एक्झॅक्टली, हय. ओके ओके. आनी एक मुखेल क्वेश्चन म्हाका तुमकां विचारचो दिसता दोतोर की आमी जी सुणी माजरां आसता तांकां झगडपाची खूब संवय आसता एकामेका कडेन. एकदां ती खंय तरी भायर वता, झगडी मारता, मागीर कितें तरी जखम जाता आनी मागीर घरान येता. सो अशा वेळार कट्स पडले किंवा जखम जाली जाल्यार आमी घरच्या घरा बेजीक असो उपाय कितें करपाक शकता? हय, सो मेन थिंग इज टू आयडेंटिफाय करपाचो वुंड्स एक्झॅक्टली खंय खंय आसा ते स्टार्टींग, ते फर्स्ट थिंग. कितें एक्टिवली ब्लिडींग वुंड्स आसता तांकां सपोज आमी आमचे किट काडले भायर जाल्यार आमचे कडेन गॉज पॅड्स आसतले, ते गॉज पॅड्स घेवन आमी जे एक्टिवली ब्लिडींग आसता तांचे वयर घालून प्रेशर घालून दवरूं येता मातशे 2-3 मिनीट. ते ब्लिडींग स्टॉप करपाक सफिशंट आसपाक जाय. ते काडून मागीर एक फ्रेश गॉज थंय लावन पेपर टेप दवरपाचे किटान. पेपर टेपान आमकां ते थंय सेक्योर करपाक मेळटले.
खूपदा कशें आसता की ते फायट्सान वता तेन्ना दांत लागता किंवा नेल्स बरोबर, लागता, बरोबर. दात ते लागता. खूब तांचेर खूब बॅक्टेरिया आसता हा. दुसऱ्या कुत्र्यांच्या दांताचेर किंवा नेल्साचेर. सो थंय एक इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस जावपाचो चान्स आसता इन कोणाक कट पडला तांकां. सो त्याच खातीर आमकां बेटाडीन नाल्यार आयोडीन असले डिसइन्फेक्टंट, सेफ डिसइन्फेक्टंट दवरपाचे भितर. आनी सपोज ते फायट्सान वुंड्स आसता जाल्यार आमकां कितें करूं येता की बेटाडीन ते सलायनान भितर घालून मिक्स करून मेक इट लायक अ 1:2 मिक्सचर ऑफ बेटाडीन आमकां ते फ्लश करपाक मेळटा, ताकी तातूंतले भितर कितें डेब्री आसा, सँड ऑर एनी माती बी कितें आसा बॅक्टेरिया, जाल्यार माती वता. आसा जाल्यार ते आमकां सगळे फ्लश करपाक मेळटा बरे भशेन. सो ते थरली फ्लश करप आसता. एंड इन द मीन टायम तुमी आपल्या वेटाक कॉन्टॅक्ट करूं येता आनी फुडलो उपाय विचारूं येता. फुडलो उपाय मेळसर पूण आनी बँडेज एक करूंक मेळटा. गजाल म्हाका तुमकां म्हत्वाची विचारन दिसता की आमी वेट्सांक विचारून सगळे ड्रेसींग बी करूं शकता, पूण सुण्यांक माजरांक संवय आसता चाटपाची. येस, सो ते चाटले की मागीर ते सगळे वखद लायिल्ले वता. करेक्ट सो करेक्ट. चाटपाचे अवॉयड करपा खातीर कितें करूंक शकता आमी? इज देर एनी रेमेडी फॉर दॅट? करेक्ट. सो पेट एनिमल्सान मातशें हें सोंपें पडटा, कित्याक आमकां एक तर आमकां मजल्स घालपाक मेळटा तांकां, ऑल्दो इट्स नॉट व्हेरी कम्फर्टेबल. प्रेफरेबल म्हणटा ते कॉलर म्हणून एक मेळटा, एलिझाबेथ कॉलर, कोन भशेन आसता फार्मासीन ती. मेळटा. पेट शॉप्सान कॉमनली मेळटा. तुमकां एक आपल्या पेटाचो एक फोटो तरी घेवन वचचो पडटलो, एटलीस्ट तांकां कळपाक की सायज कसली जाय ती. आनी मागीर ते तुमी घालून ते कॉलर घालूं शकता. ते मेनली ते फेसाचे आउटर मोस्ट पार्टांतल्यान ते 2-3 इंच व्हडले आसूंक जाय, ताकी तांच्यांनी टर्न सुद्दां केले जाल्यार ते चाटूंक पावचे ना वुंड्सा कडेन. ओके ओके ओके. आनी एक प्रश्न दोतोर तुमकां विचारचो असो दिसता की ह्या दिसांनी गरमी आसा, गरमेन गरमी इतली वाडल्या की आमकां मनशांकूय त्रास जाता. सो ह्या गरमेन जनावरांक मागीर ती रस्त्या वयली आसूं किंवा घरातली आसूं, हीट स्ट्रोक जावपाची शक्यता आसता. आनी हीट स्ट्रोक वळखप कसो, आनी जालो जाल्यार ताजेर बेजीक उपाय कितें? ओके. सो हीट स्ट्रोक प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड आसता. तांकां आमी पेट्सांक खूबदां भायर बांदतात, नाजाल्यार कोण स्ट्रे डॉग्स आसता ते कॉन्स्टंटली एक्सपोज टू हीट. ओके. अशें नाल्यार खंयचे अशे थोडे पेट्सांक अशे रुमान दवरता खंय जनरेटर्स बीन आसता, ते खूब हीट प्रोड्यूस करता. सो बॉडीक आपली ती हीट डेसिपेट करपाक चान्स मेळना. सो ती भितर बिल्ड जायत आसता आनी तांकां तांची इंटरनल टेम्परेचर खूब वाडटा. सो असले सिट्युएशन कशें आसता, तांची नॉर्मल टेम्परेचर 100 to 102.5 आसपाक जाय, ती वाडून 103, 4, 5, 6 अशें जावं शकता. आनी ह्या टायमान तांकां न्युरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज जावं शकता, जशें की ते फेंट करतात, तांकां सारकें कॉर्डिनेशन नासता, वॉबल जावन चलतले, हालत चलतले तशें. सो हे आयडेंटिफाय करपाक तुमचे सपोज आमचे कडेन आमी पेटाक पळयलो ऑन द फ्लोर लायंग डावन आसा, अनरिस्पॉन्सिव्ह आसा, ऑलमोस्ट यू कूड से न्हिदूनच आसा फक्त, न्हिदूनच आसा, हय, सामको खूब टायर्ड आसा, जाम आसा. सो आमी सगळ्यान पयलीं म्हणल्यार ते ताजे ब्रेथ पळोवंक शकता, खूब वॉर्म आसतले, व्हेरी वॉर्म ब्रेथ ही वील एक्सेल. हय, कानाक हात लावंक मेळटा, कान सामके गरम आसतले. पोटा कडेन हेअरलेस एरिया आसतात थायजा कडेन, थंय हात लायले जाल्यार खूब गरम लागतले आमकां. ओके. असले सिट्युएशन भशेन ऑलमोस्ट जोर आयिल्ले भशेनूच दिसतले, बट खूब गरम आसतले सामकेच. सो ह्या सिट्युएशन आमकां कितें करूं येता की आमचे कडेन सपोज तो किट आसलो आमचो, जाल्यार तातूंतले थर्मोमिटर काडून आमी चॅक करूं शकता, रेक्टली थर्मोमिटर इन्सर्ट करून 1 इंच चॅक करूं शकता की टेम्परेचर एट दॅट टायम कितको आसा. सो ते नोट डावन करपाचे की इतक्या टायमार इतको टेम्परेचर आशिल्लो. ओके. कमिंग टू द इमिडिएट फर्स्ट एड, सगळ्यान पयलीं म्हटल्यार की पॉझिटिव्ह एजंट काडपाचो भायर, म्हटल्यार तो वतान आसा जाल्यार ताका सावळेन हाडपाचो, कूल रुमान हाडपाचो. कूल म्हटल्यार पंखो चालू करपाचो. कूल रूम म्हटल्यार असलो न्ही की खंय एसी फूल ब्लास्टाचेर आसा, ते हॉट टू कोल्ड सामको शॉक जातलो. ओके. नॉर्मल वेंटिलेटेड रुमान हाडप, खंय एक फॅन आसा, ओपन विंडोज आसा, सर्क्युलेटींग एअर आसा, ते फर्स्ट रिमूव द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम. सो तें केलें की मागीर कशें आसता की तांची ब्लड सर्क्युलेशन जी आसता ती स्किनान खूब आसता ह्या टायमार हीट डेसिपेट करपा खातीर. सो ह्या टायमार खुबदां लोक कितें करतात की आयस घेतात नाल्यार कोल्ड वॉटर घेतात आनी ताचेर स्प्लॅश करतात. तशें करप नासता. ओके. दॅट इज नॉट द करेक्ट वे टू डू इट. असले सिट्युएशनान आमकां नॉर्मल रूम टेम्परेचर टॅप वॉटर घेवचें आनी ताका इफ पॉसिबल इन अ स्प्रे फॉर्म कॅट नाल्यार डॉगाचेर ते स्प्रे करप आसता, ताकी ते इवनली स्प्रेड जातले आनी तेय अगेन्स्ट द फर.
अगेन्स्ट द डायरेक्शन ऑफ द फर, ताकी ते फराचे वयर सेटल जावंक जायना, ते स्किनान वचूंक भितर जाय, स्किनिंग लागपाक जाय. स्किनीक लागपाक जाय. ओके. आनी फॅन चालू करपाचो, टेबल फॅन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेट अशें, नाल्यार वयल्यानूय फॅन आनी आसल्यार पिवपाक चलता. उदक बी दिल्यार जाता. पिवपाक उदक दिल्यार चलता, प्रोवायडेड ते आपुणूच पिता, आमी फोर्सफुली तांकां पिवप न्ही ते. ओके ओके. ओके. आनी असले करतकीच ते कशें आसा, थ्रू इवॅपोरेटीव कुलींग तांचे ते टेम्परेचर देंवत रावतले. ओके. आनी आमी कशें एवरी 15 to 20 मिनिट इंटरवलान आमी तांचे परत परत टेम्परेचर चॅक करत रावंक जाय, ताकी ते आमकां ग्रॅज्युअल एक डिक्रीज जावंक दिसूंक जाय. सो हे सगळें केलें की हीट स्ट्रोक कंट्रोलान हाडपाक जाता. आतां ती कंट्रोलान येतली. ओके. कशें आसता की आमकां खबर नासता केन्ना केन्ना तो कुत्रो किंवा माजर कितलो वेळ भायर आशिल्लो हिटान, आनी थर्मल डॅमेज म्हणून एक आसता ऑर्गन्साक, ती जावंक शकता. सो एकदां हें सगळें कंट्रोल जालें, टेम्परेचर 103 पर्यंत पावलो, इवन तो ते नॉर्मल न्ही, तो स्टील तो मॅनेजेबल टेम्परेचर आसता. थंयच्यान मागीर आमी हें सगळें स्टॉप करपाचें, कित्याक आमी रिफ्लेक्सिवली हायपोथर्मिया करूं शकता, चड थंड करूं शकता पेशंटाक. ओके. आतां हें सगळें केलें की मागीर रोखडेंच वेटनरियना कडेन प्रेझेंट करपाचें, ताकी तांचे कसले टेस्ट बीन आसा करपाचे, कितलो डॅमेज जाला आतां पर्यंत पळोवपाक, आनी हळू हळू तांचें कॉन्शियसनसूय तुमकां दिसतलें की एज द टेम्परेचर देंवत आसता, दे आर रिस्पॉन्डिंग बेटर. ओके ओके. आणि दोतोर खुबशे फावट आमी पळयलां की आमी घरा कडेन माजर किंवा सुणे पोसता, ते ब्रीड जर असले जाल्यार आमी परत परत ते सुण्याक रिप्रोड्यूस करपाक म्हणजे पेटे काडून मागीर आमी कोणाक तरी दितात, नाजाल्यार मे बी आमी विकतात. सो ब्रिडींग जें आसा पळय, ते ब्रिडींग जे सुण्यांचे किंवा माजरांचे हाव सेफ इट इज. सो त्या सुण्या किंवा माजराच्या आरोग्याक ते कितपत सेफ आसा? ओके. सो इन ह्या सिट्युएशनान कशें आसता की डिपेंड्स ऑन आमी कसले ब्रिडाचे बीन उलयतात. खुबदां कशें आसा, आमी आतां इंडियान खुबदां आतां आमी पळयता की थोडे ब्रिड्सांक एक लेबल लागिल्लो आसा, जसो की आतां जर्मन शेपर्ड घेतलो किंवा गोल्डन रिट्रीवर घेतलो, तांकां हिप प्रॉब्लम्स आनी हार्ट प्रॉब्लम्स खूब कॉमन आसा अशें म्हणटा आमी. आफ्टर अ सर्टन एज, एक 10 वर्सां 11 वर्सां जाली की तांकां कमरान प्रॉब्लम जावपाक लागता, सारकें चलूंक जायना. हे सगळें इम्प्रॉपर ब्रिडिंगाक लागून. इवन पर्शियन कॅट्सा भितर, पर्शियन कॅट्सानूय आसता खूब कितें कितें प्रॉब्लम्स आसता, कित्याक तांचे ते फ्लॅट फेस जे खूब आमकां अट्रॅक्टीव दिसता पळोवपाक, ते एक्चुअली खूब हिडन प्रॉब्लम्सा बरोबर येता. तांकां श्वास घेवपाक सारकें जायना, केन्ना फुडें वचून कसले रेस्पिरेटरी दुयेंस जाले जाल्यार ते खूब एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेट जाता एज कम्पेर्ड टू अ नॉर्मल माजर. सो हे सगळें आमकां चिंतून सामकें ते ब्रिडींग आमकां करपाक जाय, की आमी हे सुद्दां जिनेटिक्स जे आसा तांची, फॉल्टी जिनेटिक्स एक आसूं शकता, ती आमी तांचे पपीज किंवा किटन्सान आमी ती ट्रान्सफर करीत आसता आनी ते स्प्रेड जायत आसता. सो ते अवॉइड करपाक तुमी कितें एडवायस करता? सो असले सिट्युएशनान सपोज तुमचे कडेन असलो एक कुत्रो आसलो जो कसले सिम्पटम्स दाखयता असले दुयेंसांचे, हरशीं प्रॉब्लम कितें जाता की हे आमकां मिस जाता, कित्याक हे सगळें ओल्ड एजान दिसता आनी यंग एजान ब्रिडींग सगळें करून जाल्लें आसता. सो टील देन इट्स टू लेट. बट ताच्या हेल्थार खंय तरी ते इफेक्ट जाता परत परत ब्रिडींग करप? हेल्थारूय जाता, डेफिनेटली जाता, कित्याक ताका बॉडीक ती इतली मेटाबॉलिझम करची पडटा पपीज किंवा किटन जनरेट करपा खातीर. सो इट एफेक्ट्स गिव्स येस, देर एक पर्टिक्युलर वेटनरी गायनेकोलॉजिस्टां कडेन कन्सल्ट केले जाल्यार तांचे कडेन सामकें ते वे आसतलो करपाचो, एक पर्टिक्युलर इंटरवल दवरप आसता, रॅम्पंट ब्रिडींग करप नासता, तांकां सारकें रिकवर जावपाक एक चान्स दिवप आसता, तसलें सगळें. सो हाका एडवायस तुमी कितें करूं शकता की बेटर टू गेट अ कॅट्स ऑर डॉग स्टेरिलायज्ड? सो तुमी सपोज ब्रीड करपाक सोदना, तुमकां अशें जाय की आपल्याक फक्त आपल्याक एक कुत्रो जाय किंवा माजर जाय आनी आपल्याक तो हॅपी विथ इट, व्हेरी हॅपी विथ इट, देन डेफिनेटली तुमी स्टेरिलायज करचें, कित्याक स्टेरिलायझेशनाचे खूब बेनिफिट्स आसता. ओके. मेल्सान आमी सपोज घेतले जाल्यार तांचे मेटींग सिजन म्हणल्यार अशें म्हणटा आमी, जाल्यार हीट आसता, फिमेल जेन्ना हिटान आसता तेन्ना एक एकदां ते खूब एग्रेसीव जावंक शकता फॉर फिमेल्स, झगड्यो आसता, घरांतली धांवता माजरां, असले सगळे प्रॉब्लम्स जाता विथ मेल कॅट्स किंवा मेल डॉग्स. बेसिकली ती हिटार येता तेन्ना. करेक्ट. मागीर ओल्ड एजान मेल्साक ते प्रॉस्टेट एनलार्जमेंट्स जाता टेस्टोस्टेरोन लेवल्सा खातीर, कसले कसले टायप ऑफ ट्युमर्स जावं शकता, टेस्टिक्युलर ट्युमर्स जावं शकता. सो कॅस्ट्रेशन अर्ली एजान केलें की हे सगळे खूब प्रॉब्लम्स अवॉयड जाता. सिमिलरली फिमेल्स हेल्दी उरता. येस, ते तांची बरी वेट गेन एक बरी जाता, प्रोवायडेड तांची न्यूट्रिशन बरी केली की लो बरी उरता, कूल उरता, काम उरता, खूब ते डोसायल जाता, कमांड्स बरे आयकता. ओके ओके.
आणि तर आता मी खूप फावटी आमी पळयता की कुत्री माजरां किंवा खोकतात सो एक वेगळेच तांकां आमी हॉंकिंग कफ म्हणटा हय एक कंडिशन हय सो थंडी जायत जाल्यार नॉर्मली हे जाता दिसता म्हाका न्ही सो हय. कितें ताका म्हणजे उपाय कितें सो हे जे हॉंकिंग कफ आमी खुबदां पळयतात न्ही ते एक कॉमनली एक एकदां इन्फेक्शनाक लागून आसूं शकता एक कॅनल कॉफ म्हणून एक इन्फेक्शन्स आसता Correct, तेंचे correct, हय. ते खूब रॅपिडली स्प्रेड जाता स्पेशली तुमी स्ट्रे डॉग्साचो एक ग्रूप पळयलो न्ही हय. एका टायमार 3-4 जाण एकाच टायमार कॉफ करता आसतले हय, हय. कित्याक ती खूब रॅपिडली अशें एकामेका मदीं स्प्रेड जाता बट ह्या दुयेंसाचें एक सायड आसा ते म्हटल्यार ते एक इट इज क्युरेबल इट इज क्युरेबल इन अ व्हेरी इंटरेस्टिंग वे ते एक सेल्फ लिमिटींग डिजीज आसता एक एकदां ती Okay. आपुणूच एक एकदां बरी जाता हा. बट तुमकां सपोज ते तुमकां ते कितें रिलीफ दिवंक जाय पेटाक जाल्यार तुमकां ट्रकियल इन्फ्लमेशन जाता तातूंत खूब सो एक वेळ तुमकां घरांतलें कितें हें करपाक जाय जाल्यार तुमकां हनी दिवंक शकता ओके Okay. डॉग्सांक तेतून कशें आसा की ते सूद करता Relief मेळटा मातशें. रिलीफ मेळटा मातशें So- थोडी जाणां कितें करता की तुळशीचे पानां आसता पळय तुलसीचे Yes, पानां yes. ताजी रोस बी काडून घालतात करेक्ट इवन दॅट इज समथींग दॅट इज कॉमनली प्रॅक्टिस्ड अँड दॅट इज शोन टू बी ते तातूंत काम जातात केन्ना केन्ना ओके ओके Yeah. आणि सेम वे आमी अशें पळयलें की सुणी खुबदां ओंकता बी Correct, वॉमिटींग जाता डायरिया जाता तांकां संडास जाता मागीर अशा टायमार ती जेविना खायना न्हिदूनच रावता करेक्ट सो हे कित्या खातीर आसूं शकता सो वॉमिटींग ऑर डायरिया जी जाता ती खूब खूब कारणां खातीर जाता खूब दुयेंसां आसता तातूंत हें जावं शकता गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅक्ट आमचो तांचो इतको कॉम्प्लेक्स आनी इतलो व्हडलो आसता की एट एनी गिवन पॉयंट कसलेंय दुयेंस जालें जाल्यार तें जावं शकता मेन म्हटल्यार फ्रॉम फर्स्ट एड पॉयंट ऑफ चड व्यू कॉमन अशें कितें सो मोस्ट कॉमन यंग एनिमल्सान म्हटलें की जाल्यार आमी म्हणूं शकता इन्फेक्शस डिजीज आसूं शकता जशें की व्हायरल डिजीजीस मोस्ट कॉमनली आमी पळयता ते पार्वो व्हायरस इन्फेक्शन ओके कुत्र्या भितर जाता कुत्र्या भितर जाता सो यंग अनवॅक्सिनेटेड जे पपीज आसता तांकां ते रॅपिडली स्प्रेड जाता सो तातूंत तांकां प्रोफ्युजली वॉमिटींग जाता संडास पातळ जाता रगत आसता तातूंत भितर सो ते अवॉयड करपाक जाय एक्चुली ताका कांय अशें ट्रिटमेंट म्हणून ना कित्याक ताका एंटीवायरल्स दिवचे पडटा वॅक्सिनेशन हय बेस्ट इज टू प्रिवेंट इट बिफोर इट कॅन हॅपन सो ताका आमी वॅक्सिन्स दिवंक जाय सारके केअर घेवंक जाय वेन ते वॅक्सिनेशन दिवचे पयलीं आनी वॅक्सिनेशन दिवन थोड्या दिसा आमकां सामकें केअर घेवंक जाय कित्याक खंय नाका आशिल्ले जाग्यार वचूंक जायना खंयचे दुसरे डॉग्साचे फिसीस आनी युरिना बरोबर कॉन्टॅक्टान येवंक जायना आमी सुद्दां भायर गेले आनी कोणाक पेट केले जाल्यार घरा येवन बरे भशेन हात बीन धुवून मागीर तांकां टच करपाचो असले सगळे आमी केअर घेवंक जाय ओके ओके आणि दोतोर आमी खूबदां पळयता की रस्त्यार जी सुणी आसता ती खुबशे फाटी आमकां दिसता की तांच्या आंगा वयले केस गेल्ले आसता इतले प्रमाणान ते केस गेल्ले आसता की तांची भितरली स्कीन दिसता कळ्ळें ते खाजयत आसता दिसभर एक एकदां आमचें कितें आसता की घरांनी आमची जी सुणी किंवा माजरां आमी पोसतात तांकांय बी स्कीन इन्फेक्शन जाता आंगा वयले केस वता सो हे कित्या खातीर जावपाक शकता सो अगेन खूब कॉजीस आसता तांचे पूण प्रायमरीली पळोवपाक किट्ट्यो गेल्यार म्हणटात ते आमी जाता पळय फ्लीज किट्ट्यो हुल्को हुलको ओके आनी मायट्स म्हणून एक आसता मायट्स आसता ती मायक्रो ऑर्गॅनिजम्स आसता ती आमकां डायरेक्टली दोळ्यांनी दिसना ते मायक्रोस्कोपा पोनाकूच दिसता सो हे 3 किट्ट्यो हुल्को आनी मायट्स आसता ते मेन एक्टोपॅरासायट्स आसता ते मोस्ट ऑफ द डिजीजीस आर बिकॉज ऑफ हांच्याच खातीर थोडे आसता ते हॉर्मोनलाक लागून आसूं शकता आनी थोडे आसता ते ऑटो इम्यून बीन आसूं शकता पण ते कायंड ऑफ रेअर आसता पूण हे चड म्हाका दिसता गोंयान आमच्या चड दिसता हय गोंयान आमची ती ट्रॉपिकल क्लायमेट आसा ह्युमिडिटी इतकी बरी आसा की ते खूब थ्रायव करता आनी आमचे डॉग्स आनी कॅट्सूय बरे हेल्दी आसता तांकां खूब फीड मेळटा तातूंतल्यान सो असले सिट्युएशनान आमकां सगळ्यान पयलीं म्हटल्यार एक्टोपॅरासिटिक्स जे आसता ते आमकां एम्प्लॉय करपाक जाय खूब वखदां मेळटा फार्मसीजान आनी सो मेन अशें खंयचे वखद तुमी सजेस्ट करता जे किट्ट्यो आनी हुल्को बी आसा त्यो जावच्यो ना आनी स्कीन बरी उरतली करेक्ट शॉर्ट टर्म आसता ती शॅम्पूज आनी पावडर्स आसता मेळटा आमचे कडेन पूण तातूंत कशें आसता की ते जे एट द मोमेंट जी हुल्को आनी टिक्स बॉडीर आसता ते तांकां काडटले भायर बट ते लॉंग टर्म सोल्युशन आसना सो स्लायटली लॉंग टर्म सोल्युशनाक म्हणल्यार अशें 1-3 म्हयने अशें म्हटलें जाल्यार स्पॉटॉन्स म्हणून मेडिसिन्स मेळटात ती अशी एक बारीक कॅमिकलशी आसता एका ट्युबान
ते आमकां फार्मासीन सांगत जाल्यार दितात ते. ती फार्मसीन सांगत जाल्यार दिता, वेटा प्रमाणे आसता. ओके. आनी एकदां तुमकां तुमच्या वेटनरियनाक कॉन्टॅक्ट केलें न्ही आनी सांगलें की असले स्टार्ट करपाक जाय, की तांच्यांनी सजेस्ट केलें की मागीर तुमी ते आपुणूच घेवन परत परत घालूंक येता ॲट द पर्टिक्युलर इंटरवल ती जेन्ना दिवंक जाय तेन्ना. डिवॉर्मिंग कशें आमी रेग्युलरली दिता तशीच. ओके. स्पॉटॉन्स मेळटा, टॅबलेट्स मेळटा कसले कसले, थोडे 1 म्हयनो काम करता, थोडे 3 म्हयने काम करतात. सो हे सगळें आमकां दिवंक मेळटा. ओके. सो आनी फुडें म्हणजे की लॉस ऑफ एपेटायट खूब फाटी आमी पळयता म्हणजे माजरां भितर, सुण्या भितर. करेक्ट. सो वॉट कॅन बी द मेन रिजन फॉर लॉस ऑफ एपेटायट? अगेन, सो लॉस ऑफ एपेटायट मोस्ट डिजिजीजान ऑलमोस्ट फर्स्ट सायन आमी पळयता ते लॉस ऑफ एपेटायट आसता. सो असल्या सिट्युएशनान आमकां मेन म्हणल्यार आमकां आमचे डॉगाक नाल्यार कॅटाक अंडरस्टँड पयलीं करचें पडटलें की हो सिट्युएशन येवं कसो आसूं शकता. कसलो स्ट्रेस फॅक्टर आसूं शकता, नाजाल्यार कसलो एनवायरमेंट चेंज फॅक्टर आसूं शकता, फूड चेंज आसूं शकता विच ते यूज टू नात असलें, नाजाल्यार कसले कसले दुयेंसांय आसूं शकता. म्हणल्यार स्टार्टींग ऑफ कसले कसले दुयेंस. खुबदां तांकां इनडायजेशन जातात, क्लायमॅटीक प्रॉब्लम्साक लागून तांकां एक वेळ तांचो मूड नासता खावपाचो. सो तशेंच तुमी घरा सुद्दां तुमी चॅक करूं येता की तेंची एक्टिविटी कशी आसा. जेवपाचें सोडून तांची एक्टिविटी सुद्दां कमी जाला जाल्यार ते एक न्हिदूनच आसता एक एकदां. येस, ओल्डर पेशंट्सान, ओल्डर डॉग्स आनी कॅट्सान ते दीसभर न्हिदिल्ले आसता, सारके खायना पिना जाल्यार हार्ट प्रॉब्लम्स आसूं शकता, लिवर प्रॉब्लम्स आसूं शकता, किडनी प्रॉब्लम्स आसूं शकता. अलॉंग विथ दॅट आनी कसले सिमटम्स येता, वॉमिटींग करतात की आनी टेम्परेचर तुमी चॅक करूं येता म्हणल्यार घरा कडेन जस्ट एज अ प्रिकॉशन. जोर आयलो बीन जाल्यार. सो खूब कितें कितें आसता, आमकां एक एक स्टेप घेवन नॅरो डावन करचो पडटा एक एकदां. ओके. आनी एक कॉमनली आमी पळयतात ते प्रॉब्लेम म्हणल्यार सिजर्स. ते चडशे म्हाका दिसता सिजर्स माजरांक जाता काय सुण्यांकूच जाता सिजर? ना, दोनूय इक्वली कॉमन आसता. सो सिजर म्हणल्यार बेजिकली मारून येवप, ते ताजेर उपाय कितें? सो सिजर्सान म्हणल्यार फर्स्ट एडान आमकां घरा कडेन एज सच काय करपाक जायना. ओके. सो इज इट जेनेटिकल? इट मे बी जेनेटीक. कसले थोडे डिजीजीस आसता, जशे की पोटोसिस्टमीक शंट म्हणून एक डिजीज आसता, तातूंत लिवरान एक प्रॉब्लम आसता, सारकें अमोनिया मेटाबोलायज जायना, तर अमोनिया चड वाडटा म्हणून फिट्स येवं शकता. नाजाल्यार ओल्ड पेशंट्सान आमकां ब्रेनान कितें कितें ट्युमर्स जालो जाल्यार एक वेळ सिजर येवं शकता. नाजाल्यार किडनीक खूब प्रॉब्लम जालो जाल्यार ते वेस्ट क्लियर जायना आमच्या बॉडींतल्यान, तर सिजर येवं शकता. सो असले सिट्युएशनान खुबदां जाता. आनी मेनी टायम्स आमी एक्सपेक्ट करतात, पेशंटाची क्रिटिकॅलिटी पळोवन आमी सांगूं शकता येतलो की येवचो ना म्हणून. ओके. असले सिट्युएशनान फर्स्ट एड मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हटल्यार जेन्ना घरा कडेन तुमी आसा आनी चडशे अशें रातचे जाता नाल्यार सकाळी फुडें जाता, जेन्ना आमचे कडेन वेटनरियनाचो फोन करपाक टायम नासता तेन्ना. सो असले सिट्युएशनान तुमी सगळ्यान पयलीं म्हटल्यार पॅनीक करचें न्हू, बिकॉज देर इज खूब कमी आसा की तुमी त्या टायमार करूं शकता. ओके. ते सपोज ताका एक्टिवली सिजर जाता त्या मोमेंटान, ते माजरां किंवा माजर बीन आसता ते केन्ना केन्ना कावंटराचेर न्हिदिल्ले आसता नाल्यार टेबलाचेर न्हिदिल्ले आसता, तांकां तुमी काडून जमनीर दवरप ताकी ते सिजराचे मुवमेंटान ते चुकून सकयल पडूंक जायना, कित्याक तांचे कडेन रिफ्लेक्सीस नासता सपोर्ट दिवपाक. सो ते तुमी सकयल हाडूं शकता. घरान आनी कोण आसा जाल्यार तांकां रोखडेच मोबायल फोन काडून व्हिडिओ कर म्हणपाचो, सो दॅट व्हिडिओ एटलिस्ट डॉक्टरांक पळोवन द टायप ऑफ सिजर, द टायप ऑफ मुवमेंट्स पळोवन सांगूं शकता की कितें लिजन लोकलायज करपाक मेळटलें, एक्झॅक्टली कॉज कितें तें मातशें आमकां एक आयडिया मेळटा. केन्ना केन्ना ते सिजर नासता, ते डिस्टेंपरान खुबदां तांकां कुत्र्यांक कोरिया म्हणून एक सायन आसता, तेंचे ते ट्विचिंग जायत आसता, तकली हालत आसता, हांगा ट्विचिंग जायत आसता तकले कडेन. सो ते सिजर न्हू, ते इनवॉलंटरी मसल मुवमेंट. सो ते डिफरन्शिएट करपाक आमकां इजी पडटा की ते काय ते सिजर्स अशें. ओके ओके ओके. सो अशें पळोवंक गेलें जाल्यार म्हाका दिसता की खुबश्यो गजाली आसा माजरां भितर किंवा सुण्या भितर. मेन अशें लास्ट तुमी कितें पेट पेरंट्सांक सांगपाक सोदता आमचो प्रोग्राम सोंपयता आसतना? हय, सो बेसिकली पेट पेरंटींग करपाक जनरली खूब तुमी नेसेसरी प्रिकॉशन्स घेतले जाल्यार कांयच प्रॉब्लम्स जायना आनी तुमी खूब प्रॉब्लम्स एवॉयड करूंक जाता. एक म्हणल्यार तुमी जेन्ना
कुत्रो किंवा माजर हाडटा, ब्रीड कुत्रो किंवा माजर हाडटा जाल्यार ते रेप्युटेड सोर्साच्यान हाडपाची, कोणाची फॅमिली जेनेटिक्स आमकां खबर आसा, नो प्रॉब्लम्स आर बीन ट्रान्सफर्ड, नो जेनेटीक एबनॉर्मॅलिटीज आर बीन ट्रान्सफर्ड, वॅक्सिनेशन्स टायमार करपाची, डिवॉर्मिंग टायमार करपाचें, टिक फ्ली किट्ट्यो उल्को तांचे ते मेडिकेशन सारके टायमार करपाची, क्लीन दवरपाचें. हय. एन जेन्ना तांची सारकी एज पावता तेन्ना तांकां न्यूट्रिंग करपाची. सपोज तुमकां किटन्स पपीज नाका जाल्यार न्यूट्रिंग केल्लें बरें एट अ यंग एज, सो दॅट तांकां फुडें Healthy वचून उरता. कांय प्रॉब्लम्स जावचे न्हू. ओके ओके. सो तुमच्या मता प्रमाणे ब्रीड कुत्रो किंवा माजर ह्या गोंयच्या वातावरणात पोसप बरें काय लोकल ब्रीड पोसप बरें, स्ट्रे? सो हांव डेफिनेटली मातसो बायस आसा टुवर्ड्स द लोकल डॉग्स, कित्याक तांची क्लायमॅटीक एडजस्टमेंट केपेबिलिटी चड आसा. गरमेच्या दिसांनी ते खूब हीट टॉलरंट आसता, तांकां हीट स्ट्रोक किंवा हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स इजिली जायना, आनी खूब अंडरस्टँडींग आसता ते टुवर्ड्स द एनवायरमेंट. ओके. वर्सीस ब्रीड डॉग्स कशें आसता की तांची कोट येदी व्हडली आसता, समराच्या टायमार तांकां खूब प्रॉब्लम्स जाता हिटाक लागून, रेनी सिजनच्या टायमार मातशें भिजले की कोट आख्खो मॉयस्ट उरता, स्कीन प्रॉब्लम्स जावं शकता. एडजस्ट जावपाक कठीण. हय हय. सो आय ऑलवेज रेकमेंड की जाता जाल्यार तुमकां लोकल डॉग्स एडॉप्ट करात. खूब आमचे लोकल डॉग्स आसा, दे आर खूब बरे, ते खूब क्यूट आसता, व्हेरी लॉयल. सो तशें, आनी कोणाक ब्रीड डॉग घेवपाकूच जाय जाल्यार तांच्यांनी सामकें रिसर्च करून घेवचें, आणि खूप काळजी घेवपाची पडटा. हय हय. येस येस, थँक्यू. येस. सो आज आमच्या मदीं ह्या कार्यावळीन आशिल्ले डॉक्टर हॅनिल डिसोजा, जाणी खूब म्हत्वाच्यो अश्यो गजाली, खूब म्हत्वाचे अशे टिप्स आमकां दिले, ज्यांच्या घरा कडेन सुणी माजरां आसात, जी रस्त्या वयल्या सुण्यांक किंवा माजरांक जेवण घालतात, काळजी घेतात. सो असल्यां खातीर खुबश्यो गजाली आज दोतोर हॅनिल डिसोजा हांणी आमकां आयच्या ह्या कार्यावळीन सांगल्यो, आनी वता वता एक बरी आनी खूब भावनीक अशी मॅसेज तांणी आमकां दिली. ती म्हणल्यार जर तुमकां जनावरां आवडटात आनी पोसपाचीच आसात जाल्यार लोकल ब्रीड जे आसा, आमचे लोकल डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे माजरां म्हणजे लोकल माजरां, गांवठी, जांकां आमी गोंयच्या भाशेन गांवठी म्हणटा. सो अशा गांवठी माजरांक आनी सुण्यांक तुमी पोसात. ताजी दोन कारणां आसा. एक म्हणल्यार ती खूब हेल्दी असतात, आमच्या गोंयच्या ह्या वातावरणा कडेन जुळून घेवपा खातीर तांची जी रेजिस्टन्स पावर आसा ती खूब बरी आसता. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार तांकां एक घर मेळटा, तांकां एक फॅमिली मेळटा, तांकां मोग मेळटा. रस्त्यार अशी भोंवून कोणाच्या तरी दारान उबी रावन कोण पोटाक घालता काय, कोण आपल्याक जेवण दिता काय म्हणून ती रस्त्यार भोंवत आसतात, फक्त इतल्या आशेन की तांकां एक घर मेळटलें काय. सो वता वता दोतोरान जी मॅसेज दिली ती खूब बरी आनी विचार करपा सारकी आसा. जर आमकां जनावरां आवडटा, पोसूंक जाय जाल्यार हजारांनी रुपया मोडून ब्रीड डॉग्स, ब्रीड कॅट्स हाडचे परस रस्त्या वयल्या सुण्यांक एक घर दिया, मोग दिया, फामील दिया. ती तुमकां केन्नाच त्रास करची ना, लॉयल उरतली. सो आयच्या ह्या चर्चासत्रा भितर आमकां जाता तितले फर्स्ट एडा विशयी म्हायती, जनावरांच्या फर्स्ट एडा विशयी म्हायती दोतोर हॅनिल डिसोजा हांणी दिली, आनी आज मुद्दामून वेळ काडून ते आमच्या स्टुडिओ भितर आयले. खूब म्हत्वाच्यो अश्यो टिप्स तांणी आमकां दिल्यो. ताका लागून प्रुडंट मिडियाच्या वतीन हांव डॉक्टर हॅनिल डिसोजा हांचे उपकार आठयतां. देव बरें करूं दोतोर. थँक्यू व्हेरी मच. ही कार्यावळ हांगाच सोंपोवया. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.